दक्षिण पूर्व भारतात पाविल्ल्या नीलम वादळान गोंयांतय दमळ आनी थंडाय केली। राती सावन गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी शिंपडून पावस पडला। तामिळनाडू आनी आंध्रांत बुधवारा सांजे उसरा पाविल्ले नीलम वादळाचो नेट वराक 100 किलोमीटर आशिल्लो। वेधशाळेचे सूत्र सांगता ते प्रमाण वादळाचो नेट उणें जावंक लागला। ताका लागून गोंयाक वादळ वा वाऱ्याचो नेट तितलो बादचो ना, मात फुडलीं कांय वरां पावस शिंपडून पडूं येता। मात नुस्तें मारप्यांक कसलीच शिटकावणी ना। बंगालच्या उपसागरांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान नीलम वादळ जाला। सध्या ताचो नेट तामिळनाडू आनी आंध्रान आसा। कर्नाटक आनी गोंया वटयां ताची दिशा आसली तरी ताचो नेट देंवता तो पळयल्यार फुडल्या कांय वरांत ते थंड जाव येता असो वेधशाळेचो अदमास आसा। Because of its movement in the land, it is likely to weaken gradually. The rainfall belt itself may shift northwards, so the rainfall will gradually decrease as far as Tamil Nadu is concerned. वादळाक लागून बिरेस्तारा फांतोडेर गोंयान वेगवेगळ्या वाठारांनी शिंपडून पावस पडलो। सकाळसावन दमळ जावन अदीमदीं पावस शिंपडप चालूच आसा। फुडलीं 24 वरां हे वातावरण अशेंच उरूं येता असो अदमास गोंयचे वेधशाळेन उक्तायला। Now as on today 8:30 hours, the system has become a depression and its position was in south interior Karnataka, near south interior Karnataka. So the system is a depression now and it will further weaken into a low pressure. There is no any warning here regarding some fishermen, or because in sea there is no situation is so far good, there is no any problem. Only thing, this weather will be there, some cloudy weather will be there, and sometimes there may be some isolated rain or thunder showers also. Today also some rainfall has been recorded, some isolated rains have been recorded today, and during next 24 hours also there is a possibility some isolated rain or thunder showers in some areas. ब्युरो वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे, प्रुडंटा खातीर। वाळपयचे नवे हॉस्पिटल चालू करपा विशीं सरकारान म्हयने भितर निर्णय जाहीर केलो ना जाल्यार उपासाक बसपाची शिटकावणी 70 जागरूक युवा मोर्चान दिल्या। गोंयांत नवे सरकार आयल्या उपरांत हॉस्पिटलाचें काम बंदच आसा। ताचो निशेध करपा खातीर बिरेस्तारा 70 युवा मोर्चान दीसभर धरणे धरले। आनी आयचो जो हेल्थ मिनिस्टर आहा तेणें हांगा विजीट दिवन सुद्दां तो हांगा येवन म्हणटा की वाळपण हॉस्पिटलाची गरज ना। म्हणजे असले हेल्थ मिनिस्टर हांगा पांय धरूंक दिवचो काय? आमी सरकाराक 1 म्हयनो दिता। 1 म्हयन्याच्या भितून जर गव्हर्मेंट आपलो स्टँड बदली ना आनी हॉस्पिटल सुरू करतले हें आश्वासन दिना आनी ते करिना जाल्यार 1 डिसेंबराच्या मागीर आमी PIL फायल करतले अगेन्स्ट गव्हर्मेंट। हांवें सिरियसली हे कोणान स्टंटबाजी बी समजची न्हू। आमी सिरियस आहा ह्या गोश्टी खातीर आमरण उपोशण करपाची आमची तयारी आसा। जे आमचे आताचे जे आरोग्य मंत्री आहात त्यांच्यानी कितें जो स्टँड घेतलेलो आहा त्याचो आमी निशेध करता आनी आमकां हे हॉस्पिटल ताबडतोब हो 70 वासियांचो सगळ्यांचो न्याय हक्क आहा आनी तो मेळोंक जाय आनी हे ताबडतोब हॉस्पिटल सुरू जावचें। गोंयच्या मायनिंगांतल्या लोकांचो मंच म्हणून नवी संघटना जाल्या। हे संघटनेची सभा बुधवारा सांजे दिवचली जाली। कायदेशीर मायनिंग सुरू करपाची मागणी मायनिंगांतल्या लोकांनी हे सभेत केल्या। मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या खातीर सरकारान 5,000 कोटींची खासा पॅकेज जाहीर करपाची मागणी सभेत जाली। हे कॉमन मिनिमम डिमांड आसा। स्टार्ट इमिजिएटली ऑल लीगल मायनिंग ऑपरेशन्स इन गोवा। गोंयच्यो मिनाच्यो खणी ताबडतोब चालू जावपाक जाय, हो एक प्रमुख डिमांड आसा। दुसरी मागणी आसा 5,000 कोटीचो एक कॉर्पस फंड तयार करपाक जाय आणि ह्या कॉर्पस फंडांतल्यान मायनिंग अफेक्टेड पीपलांक सुटेबली कॉम्पेन्सेट करून रिहॅबिलिट करपाक जाय, ही एक आमची मागणी आसा। Take steps to restore the damage suffered by agriculture, horticulture, forest land, water bodies in Goa. एक सांगू सोदता, ह्यो प्रश्न तर 19 नोव्हेंबरा भितर सुटाना, 18 नोव्हेंबर भितर सुटाना जाल्यार गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट या आघाडीच्या या मंचाच्या नासळाखाला आम्ही मोठा मोर्चा, मोठा भव्य मोर्चा, महामोर्चा आम्ही पणजे घातले। म्हाका एनवायरमेंट एक सांगपाचा, 30 जाण लोक सगळे गोंय आलेता आणि इतलो लोक आम्ही ओग्गी आसा। तेंच्यांनी आमच्या फुड्यान येवन बसचे, बाबा आम्ही कितें करचे ते योग्य विचार केल्या उपरांत योग्य दिशा मेळटा। हे लोक उठ्ठान जाय ते वयता, आमी बी गेल्ले आसा आनी हांव तुका चड टायम ना एकूच उतर दिता की आमी तुमच्या फाटल्यान आसतले आनी तुमकां न्याय दिवपाक आमी खंय वयचे पडले कोता। बफरजन करून आमकां समजो पुरेपूर सत्यानाश करपाचो जो विचार पळय केला ते आमचे सरकारान ना जाल्यार रिकमेंड करचें।
गोंयचे पळय लोक आसा ते खंय डायवर्ट करचे आनी गोंय एक जनावरांचें राज्य तरी घोशीत करचें अशें म्हाका तर दिसता. घेऊ एक विसव.